जुडित एक होलोफर्नेसाची मोहीम. नेबुकादनेझार आणि अर्फाशाद. चॅप्टर 1. निनेवेच्या व्होddlea शारांत असिरियेकारां वयर नेबुकॅदनेझार razvôttki चलोयतालो. त्या बाराव्या वर्सा अर्फाशाद एकबातनांत पेर्सियेकारां वयर razvôttki चलोयतालो. ताणें 3 हात dhattaieche आनी 6 हात lambaieche कांतयलोले फातर घेवन शारा भोंवती दुर्गा बांदली. दुर्गाची उंचाय 70 हात, रुंदाय 50 हात आसली. दारवंट्याशी ताणें 100 हात उंचायेचे गोपूर बांदले. तांचे मूळ 7 हात रुंद आसले. आपल्या रणगाड्यांक आनी फौजेक सोंपेपणी भायर-भितोर सरूंक मेळचे खातीर ताणें दारवंट्याची उंचाय 70 हात आनी रुंदाय 40 हात केली. तेन्ना रागाय प्रांतांत आसलोल्या व्हडा मोलार नेबुकॅदनेझार राजान अर्फाशाद राजाचेर झूज केलें. ताका तेंको दिवंक दोंगरी मुल्कांतलो सगळो लोक, युफ्रेतीस आनी तिग्रीस आनी हिदास्पेस ह्या न्हंयांचे धुळेर रावपी लोक आनी एलिमियानाचो राजा आरियोक हाचे खाल आसलोलो मोलार रावपी लोक आयलो. केलेउदितांच्या झुजांत वांटो घेवंक जायतीं राष्ट्रां एकठांय जालीं. असिरियेच्या राजान नेबुकॅदनेझारान पेर्सियेंत वस्ती करतल्यांक, अस्तंतेक रावतल्यांक सिलिसिया, दामास्कस, लेबनॉन, आंटी-लेबनॉन आनी दर्या देगेर रावतल्यांक कार्मेल, जिलियाद, उंचलें गॅलिलिया, एस्द्राएलोनाचें व्हडलें मोल हांगा रावतल्या सगळ्या लोकांक, सामारियेंत आनी तिच्या दोंगरांनी रावतल्या लोकांक, जॉर्दाना पलतडी, जेरुसालेम, बेथानिया, खेलोस, कादेश, इजिप्ताची न्हंय, ताहपानेस, रामेसेस आनी गोशेनचो सगळो वाठार पर्यंत, तशेंच तानिसा आनी मेम्फिसा फुड्यांत आनी इजिप्तांत वस्ती करतल्यांक इथिओपियेच्या शिमे पर्यंत संदेशकार धाडले. पूण ह्या देसांनी रावतल्या लोकांन असिरियेच्या राजा नेबुकॅदनेझाराच्या उल्याची बेपर्वा केली आनी झुजांत ताका सहकार दिलो ना. तीं ताका भियेनासलीं, कित्याक तांचे प्रमाणें तो एकलो एकसुरो आसलो. म्हणटूच तांणी ताच्या संदेशकारांक कसलेंच येस मेळनासतना आनी लोजयेन परत धाडले. ह्या सगळ्या देसांचेर नेबुकॅदनेझार रागाभरीत जालो. सिलिसियाच्या, दामास्काच्या आनी सिरियेच्या, मोआबितांच्या आनी आमोनितांच्या, जुदेयाच्या प्रांतांनी जियेतल्यांचो, तशेंच 2 दर्यांचे शिमेपर्यंत इजिप्तांत जियेतल्यांचो सूद घेवंक आनी तांकां सगळ्यांक तलवारीन मारून उडोवंक ताणें आपल्या शिवासनाचें आनी राज्याच्यान सोपूत घेतलो. अर्फाशादा आद मोहीम. ताचे राजवटेच्या 17व्या वर्सा आपले सगळे फौजेक घेवन ताणें अर्फाशाद राजा आड झूज केलें आनी ताका हारयलो. अर्फाशादाचे सगळे फौजेचो, ताच्या गड्यांचो आनी रणगाड्यांचो ताणें सत्यानाश केलो. ताणें ताची शारां आपल्या ताब्यांत घेतलीं. उपरांत तो एकबातानांत आयलो. ताणें ह्या शाराचे गोपूर आपल्या ताब्यांत केले आनी ताचे वेपाराचे जागे लुटले आनी ताच्या आदल्या मानाचो बेमान केलो. उपरांत ताणें रागाय दोंगराचेर अर्फाशादाक धरलो आनी आपल्या बाल्यांनी ताका सासणांक मारून उडयलो. उपरांत तो आनी ताची आख्खी फौज आनी ताचे बरोबर आसले ते सगळे निनेवेक परतले. थंय ताणें आनी ताच्या फौजांनी विसव घेतलो आनी 120 दीस मोज केली.
देवाचें उतर हें